ज़्यादातर वो तंदूरी चिकन रहता है ना, वो लाल कलर का रहता है, वो किस लिए लाल कलर वो कोई कोई आजकल एक कलर यूज करते हैं ना। कलर यूज करते हैं? आप नहीं कलर यूज हम नहीं करते हैं कलर इसमें आपने कलर नहीं नहीं नहीं, हम यूज़ नहीं करते, वही है। करते? आप कौन सा खाने वाला कलर नहीं यूज? नहीं, हमारा कहीं भी नहीं, किचन में भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी हम पहले से यूज़ नहीं करते हैं कलर। अविनाश म्हाका दिसता ते आमचे तंदूर आता रेडी आसा. अविनाश हे रोस्ट केल्लो हेजो इतलो बरो वास येवपाक लागला. अभी अभी आप इस पे क्या बटर लगा रहे हो? बटर थोड़ा सॉफ्ट रहता है ना। हाँ हाँ. ये कम्प्लीमेंट्री हमारा कस्टमर का चॉइस आ जाता है। अच्छा, ये क्या अभी कौन सा राइस है? लेमन राइस। लेमन राइस. अभी ये अपने बेल पेपर लिया है. अविनाश तांचे एक गजाल म्हाका आवडली की तांच्यांनी कितूनच कलर ऍड करूंक ना. जो नॅचरल आसा हळदीचो किंवा मिरचीचो तो कलर बरो दिसता. फेवरेट फ्रेंच फ्राई. फिश तंदूर करपा खातीर तुमकां लागतलें नुस्तें, लिंबाचो रोस, आले लसणीची पेस्ट, मिरसांगेचो पिठो, व्हाईट पेपर पावडर, चाट मसाला, फिश सॉस, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड पेस्ट आनी मीठ. लिंबाचो रोस, व्हाईट पेपर पावडर, आले लसणीची पेस्ट, मिरसांगेचो पिठो, चाट मसाला, फिश सॉस, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड पेस्ट आनी मीठ घालून मिक्स करून 10 मिनटां दवरपाचें. मागीर हो मसालो नुस्त्याक लावन दवरपाचो. मागीर हो मसालो नुस्त्याक 15 ते 20 मिनटां लावन मॅरिनेट करूंक दवरपाचें. दुसऱ्या सायडीक तंदूर मसाला तयार करपा खातीर तुमकां लागतलें धंय, काळें मीठ, मिरसांगेचो पिठो, चाट मसाला, मस्टर्ड ऑयल, आले लसणीची पेस्ट, तिखी आनी पत्रेचो पिठो आनी कसुरी मेथी. धंय, काळें मीठ, मिरसांगेचो पिठो, चाट मसाला, मस्टर्ड ऑयल, आले लसणीची पेस्ट, तिखी आनी पत्रीचो पिठो, कसुरी मेथी घालून मिक्स करून दवरपाची. मॅरिनेटेड नुस्त्याक तंदूर मसाला लावन तंदूर भट्टीन घालून रोस्ट करून घेवपाचे. तंदूर फिश तयार. चिकन तंदुरी खातीर तुमकां लागतले चिकन, आले लसणीची पेस्ट, लिंबाचो रोस, मिरसांगेचो पिठो, चाट मसाला, मस्टर्ड ऑयल आनी मीठ. चिकन साफ करून ताजेर लिंबाचो रोस, आले लसणीची पेस्ट, मिरसांगेचो पिठो, चाट मसाला, मस्टर्ड ऑयल लावन 15 ते 20 मिनटां मॅरिनेट करून दवरपाचें. मागीर ताका तंदूर मसाला लावन तंदूर भट्टीन घालून रोस्ट करपाचें. चिकन तंदुरी तयार. And now welcome to Guesto's Chef's Kitchen. अपर्णा,
हांगा जे इन्ग्रेडियंट्स आसात न्ही ते अशे खूब फॅमिलियर आहा आमकां सगळ्यांक पूण ती डीश कितें आहा ती आमकां कोणाक कांयच खबर ना. सिरियस आमच्या वांगडा शेफ सुशील जोशी आसा तो आमकां दाखयतलो ही कसली डीश आसा ती. वेलकम. थैंक यू वेरी मच. सब जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब फैमिलियर है सबको, पर वो डिश कौन सा है वो कुछ मालूम नहीं. It is very familiar to everybody. There is mashed potato, refined flour, salt, garlic, egg, Okay. and your chopped onion. Okay, that is the only thing in it. Okay, and this is a tomato sauce which you use it for the pasta. Okay, pasta, tomato sauce. Yeah, the spaghetti with tomato sauce, the penne with tomato sauce. Okay, the same sauce it is. Okay. I'm gonna make this one starch product out of mashed potato. ओके, पर रेसिपी का नाम क्या है उसका? It's a gnocchi with tomato sauce. gnocchi with tomato sauce. Okay. You can, Gnocchi with tomato sauce. Yes. Okay. Shall we start for it? Yes, sure. Okay. These are the mashed potatoes. Okay. Some salt in it. Some egg in it. Okay. Some refined flour. अभी इसको क्या? We have to knead it Smash it. properly. Yes. We need to make a dough out of it. Okay. You keep adding refined flour if you require more. Okay. Abhinav, जरी ingredients पळयले and I can see chef also doing something. Still, I cannot imagine how the dish will be. Yeah. I feel like it is a surprise for you. Oh. Okay. Now we will make a shape also of this. Okay, gnocchi shape. Viewerank सांगपा खातीर he is trying to make some Italian dish. I have not tasted before. Okay, we have done with this gnocchi shape. Okay, and we need to boil that. Okay, for that purpose I have kept the water for boiling. Okay, and there is some oil in it. Okay. Okay, so I'll start with the things. पण म्हाका खरें सांगू तुका आतां हांव तर खूबच कन्फ्यूज जाल्लो ह्या बाबतींत आतां बॉयल I want to see. I am worried only because of one thing की ताणें उदकान घातलें की तें फुट्टलें म्हणून, but अजून मेरेन तरी फुटूना तें. It doesn't take too much time to get cooked. But I think it takes time to make it. Yeah, it takes time to make Make the it. shapes. Yeah. That is the only thing. Now it is done. पोटैटो है कैसे इसलिए पता चला कि अभी रेडी है बोल के? When you put the gnocchi inside the water, it goes down, settle down the bottom. Okay. When it's ready, its float is on the Okay. top of the water. Is it break? No. The confusion is clear? Yeah. My confusion is clear. Every time you just keep it in mind, when you boil the pasta and you take it out, you have to put some oil in it. Are you using normal oil or No, it's olive oil. It's olive oil. Saute the garlic and onion. together. Okay. First we put some onion in it. Okay? Okay. Now you add some of garlic. Yeah? Yeah. You get a nice flavor of the garlic. Yes. Okay. Now you put the tomato sauce in it. Put some salt in it. अभी इसमें भी सॉल्ट डाला है. उसमें भी Sauce में भी salt. हाँ. तो So very careful when you making the finishing of the pasta.
म्हणून जे आमी गॅस करूंक नाशिल्ले ते आतां पळोवपाक मेळटा. आय थॉट लायक इट वूड बी समथींग डिफरंट वेन ही यूज मॅश्ड पोटॅटोज अँड मैदा and this tomato sauce. You feel like a vada pav or kind of thing will come out? पण स्मेल आपण खूप बरं येवपा लागला. Okay, now the gnocchi is ready. Your gnocchi is ready. आपण हांवें तुका म्हटलेलें पयलीं आमकां जे इन्ग्रेडियंट्स असले ते फॅमिलियर असले मागीर ती परत डिश आणि कन्फ्युजींग कॉम्प्लिकेटेड जावपाक लागली पण तेचो आउटपूट लास्टाक आमच्या हातीन आसा. आतां आमी तो आउटपूट पळोवया. I think you should taste first. डिश करून पळय. That potato is giving some cheesy flavor. अशें दिसता की There is no cheese in it, but still you get the cheese in it. Yeah, true. It looks like as if you have used cheese cubes. You have a recap now. येस. gnocchi विथ टोमॅटो सॉस करपाक तुमकां लागतलें साहित्य: उकडलेलो बटाटो, मैदो, मीठ, लसूण, व्हायट एग, कांदो बारीक चिरलेलो, तेल आनी टोमॅटो सॉस. पयलीं एका भांड्यान बटाटो घेवन बरो कुस्करून घेवप. तातूंत मीठ, व्हायट एग, मैदो घालून बरें मिक्स करून घेवप. मागीर त्या मिश्रणाचे बारीक बारीक गोळे करून ताका gnocchi शेप दिवप. मागीर ते gnocchi शेप केल्ले गोळे गरम उदकान घालून बरें उकडून घेवप. मागीर ते भायर काडून एका भांड्यान घालून तातूंत वयर तेल घालप. मागीर एका सायडीक दुसऱ्या भांड्यान तेल घालून तातूंत लसूण, कांदो आनी टोमॅटो सॉस घालून बरें तळसून घेवप. मागीर ताच्या वयर हे गोळे घालप आनी बरें मिक्स करून घेवप. आमचे gnocchi विथ टोमॅटो सॉस तयार. So this was our yet another journey in search of good food and only good food. आमी ज्यो तुमकां आतां रेसिपीज दाखयल्यो ताची चव कशी आसली ती आमी घेतात दर फावटीक घेतात, न विसरता न चुकता म्हणटा तशी. पूण तुमी घरा कडेन ट्राय करून पळोवपाक जाय. You can contact us at features@prudentmedia.in. आतां तुमकां सगळ्यांक बाय बाय. Bite, eat and stay connected with us for tasty food. येस. आनी बायट इट प्रोग्राम पळोवपाक विसरो नाकात. Keep watching Prudent. म्हाका दिसता I like this, grilled bell peppers. 5, 4, 3, 2, 1, take. Food आसा जे fix जाल्ले आहा. How come so much food is on my table? होच तर खरो प्रश्न. This program brought to you by Guesto Culinary and Hospitality Academy. Guesto, cook and taste with a difference.